न्यू व्लॉग. तर जसे की तुमका काल सांगलेले तसेच आज आम्ही परत वता लग्नाक. काली बी लग्नाक गेली, कालचो व्हिडिओ बी तुम्ही पहिला आसतलो आय होप. आणि आज नी परत लग्नाक वता. काल हेजे रिलेटिव्हचे आणि फ्रेंडाचे 2 लग्न अटेंड केली. आज माझ्या फ्रेंडाचे लग्नाक वयता. माझे फ्रेंड कम नेबर. सर लग्न जे आसा पळय ते फातर्पा आसा. आणि आता टाइम कितलो जालो रे? 11:20 सुमार जाल्यार 12:15 मुहूर्ताचे लग्न आसा. तर सुसेगात वचपाची. जस्ट आमी खंय पावली? गालजीबाग, माशे पावले. तर पावतली एक 11:45 म्हटल्यार पावतली लग्नाक. 12 म्हटल्यार तरी पावतली. सुसेगात या म्हण आज आमी बेगीन भायर सरल्या. तर आय दिसा लग्नात लग्न खूब लग्न जाली. आणि पण ह्या वर्सा जाली जाल्यार आमकां इन्विटेशन कार्ड जे आसा पळय भरपूर येयल्ली. भरपूर म्हणजे भरपूर. अर्दी सुद्दां आमी लग्नां जी आसा पळय ती अटेंड केलीच ना. कोणाकडे धाडून बिडून दिले हेणे. आणि कितें तर खूप लग्न वचप जायत ना. हेजी बी कामां आसता न्ही सेट. आणि हेगेले रिलेटिव्साच्या लग्नाक बी हांव कितें वयतलें? हांव चडशें कोणाक वळखत ना तशें बी जाता. सो आनी वचप बी जायत ना. एकले बी लग्न वचपाक म्हाका आवडत ना. हो आसलो जाल्यार वयता हांव लग्नाक, नाजाल्यार तेगेली रिलेटिव्स जावं जा म्हागेली रिलेटिव्स जावं. हो आसा जाल्यारच हांव लग्नाक वता ना. लग्नाक वचत ना. म्हाका खुबदां पयला मोस्ट टायम म्हळ्यार सगळींच लग्न हांवें तशीच अटेंड केला. हो आसा जाल्यार लग्नाक वता. इवन म्हागेले कजन जाल्यार हेगेले लग्नाक सुद्दां ताका हांव पयलीं सांगता तूं येता जाल्यार हांव वता, ना जाल्यार हांव वचना म्हण. एकलें लग्न मागीर सगळीं विचारता न्ही तो येवं ना. सो ताका लागून हांव हो आसा जाल्यारच वयता. आणि आता लग्नाक वता. पावली की मागीर थंय मेळटा तुमकां. आणि तेच्या पयलीं म्हाजे लूक जो आसा पळय तो बी तुमकां हांवें शूट करून हाडला. मागीर तुमी कमेंट करता न्ही की ना तूं हें आमकां दाखोवत ना तुजो लूक म्हणून. सो घरा कडेन पयलीं गडबडीन तें शूट केलें हांवें. आणि मागीर म्हटलें सुसेगाद गाडयेन बसून उलोवया. भायर सरलें न्ही, रेडी जालें एकदां आनी भायर येयलें की ना असली स्वेटींग जावपाक लागता गरमी जावन. सो ताका लागून भायर आनी कांय व्हिडिओ बी केलोच ना. तर म्हटलें गाडयेन बसून सुशेगाद व्हिडिओ करूया म्हणून. आणि आता वता. थंय पावली की मेळटा. तेच्या पयलीं म्हाजो लूक जो आसा पळय तो पळोवन घेयात तुमी. गुड मॉर्निंग बी म्हणून ना मरे तूं. गुड मॉर्निंग. 11:20 जाते. हां चला तर मेळटा मागीर थंय पावले की. आणि आयची माझी हेअरस्टायल बरी दिसता. बरी दिसता. आणि ही साडी, ती साडी. चलात आनी हेजो लूक. हेका तुमकां खंयी गेल्यार ब्लॅक व्हायट हेच कलरान पळोवपाक मेळटलो. ऑल टायम फेवरेट. चल हे सगळे घेवपाचे या. तर हे पळयात पावली आमी वेडिंग डेस्टिनेशन. तर गाडयो बी लागलेल्यो आसा. हे सायड एंट्रन्स आणि हे फ्रंट एंट्रन्स. बरें दिसता डेकोरेशन. बट वत रे बाबा. नवऱ्या वक्कल. अरे बाबा बरें दिसलें.
तर ह्यानी देऊळ सकल्ल्या देवळा कडेन लग्न देऊळ आनी पळय हे हांगासर ऑपोजीट येल्लो कलर दिसता ते हॉल. तर आमी न्ही कार्ड जे हायर करता पळय एनवलप आसता तेत विसरून येयली घरा कडेनच. हांव ना बरें तूं ना बरें हांव गमलाय तूं गमलाय केलें केलें लायक बेडारच सोडून येयली. सो आतां कार्ड सोदपाक भोंवता देवूळ. तर आतां कार्ड करता भितर वयता हॉलान विश करता आनी मागीर वयता आसतना देवळान वचून वतली. कितल्यो गाडयो पळय रश भितर बी गर्दी आसा विश करपाक. हें देवूळ नवें जालां तें. तर हे पळयात हांगासर जितली हॉलान गर्दी ना पळय न्ही हें करपाक न्हवऱ्या वांगडा फोटो काडपाक तितली हांगा इलेक्शन इतली गर्दी आसा. आनी आमी आनी कितें केलें वताक पयलीं येतना काडून घेतले फोटोज. तर आमी न्ही भायर सरली आतां हॉलांतल्यान वचपाक आनी गाडी अशी तापल्या आनी एज युजल घामान तोंड पळय कितें जालें तें. पिनर बी खंय लायला रे बाबा म्हाका. तर आयज न्ही लग्न भरपूर सगळे हॉल जे आसा पळय ते फूल आसा सारके सगळे कडेन लग्न आहा दिसता. आनी आमची हालत एक्चुली AC हॉल बट सकयल जेवता पळय न्ही थंय पत्र्याच्या खूब गरमी जाताली सारकी आनी लोकांलो रश बीन. तर इतली बी गर्दी अशें वयर येता की गरमी ना बट सकयल गेल्ली तेन्ना तोंड बी सामकें ऑयली जालें आमचें. आतां आमी वता घरा बॅक टू कारवार. सगळीं विचारता घरा येयना का म्हण इतली लागीं येयला आतां घरा येयना सगळीं जाणां विचारता. तर म्हटलें ना मागीर येतलें मागीर. हो गाडी कित्याक झलकयत रे वॉकला लायता आनी गाडी झलकयत येते. ह्या दिसा शिवराक जेवण डेली ताका बाबड्या शिवराक जेवण जेवयता लग्ना व्हरून. काल बी आयज बी त्या दिसा आयताराकूय बी लग्न सदांच. तर जालें आयच्यान आमकां जी लग्नाचें इन्विटेशन आशिल्लें पळय न्हू ती काबार. आयज लास्ट आज कितें लग्नाक लग्ना येवन बेजार येल का शिवराक जेवन बेजार येल जाली आतां लग्नाक म्हणल्यार जालें ह्या वर्साचो कोटा काबार. आतां तर ना आमकां सद्या तरी इन्विटेशन पळोवया कोणालें ऑन द स्पॉट इन्विटेशन बी जाल्यार. आनी कोणालें इन्विटेशन ना आमकां कोणालें आसा ना ते गृहप्रवेशाचे फाल्यां जाली लग्न. तर पळोवया जाली ह्या वर्साची लग्न. आनी मागीर साडयो बी सोंपल्या आनी म्हाजे कडेन साडयो बी नात लग्नान ह्या वर्सा साडी एकच लग्नान आसा. हय ह्या वर्सा एकूच लग्न न्हेसप आतां बद्द फुडल्या वर्सा न्हेसप दुसरी लग्न. ह्या वर्सा बेळगांव बी वचूना न्ही म्हाका व्हरूना बेळगांव वचूना म्हटल्यार. तर चलात वता घरा पावले की मागीर मेळटा वाटेर आनी कांय ना. आतां हेका काम आसा खंय काणकोणांत ह्या अवतारान काणकोण आनी भोंवपाक जाय.
तर हा गाड्यांतल्यान देवचें ना कितें काम आसता एक करून मागीर पळयता काणकोण कितें जालें जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयता नाल्यार डायरेक्ट घरा वचून मेळटा मागीर तुमकां. आमी न्ही हांगासर वाटेर तोरो घेतल्या. तोरो म्हणल्यार घोटां. हांगासर ती बसता पळय न्ही वाटेर न्ही तेंचे कडेन घेतल्या. वयता आसतना पळोवन गेल्लें हांव दनपार न्ही सकाळी न्ही वता आसतना पळोवन गेल्लें आशिल्ली तेंचे कडेन घोटां. मागीर हाका म्हणल्यार आसूं सकाळीच घेवया म्हणटालो म्हाका. मागीर ती गाडयेन आतां इतले वेळ तापोवन पिड्यार जाता आशिल्ली न्हू अशें म्हणून घोटां उश्टेलीत ना. आमगेल्या दारान आंबो आसा फक्त पानास पडटा. आमी लागलेत ना थोडीशी लागल्या तोरां आमी न्ही ती घोटां ती थोडीशी लागल्या पूण अजून पडपा लागूना. आनी ते न्ही हे जाल्या म्हळ्यार तांकां काळे अशे दोळे येता पळय न्ही तशें आयल्या. सो ताका लागून तेंच्यांनी आशाच धरपाचें ना थोडेशे लागल्या. तर हांगा घेतले हांवें वाटेर आतां घोटां सांसव केलेत ना न्ही अशें म्हणून पळोवया. मागीर केली की ना रेसिपी तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता तेन्ना. काणकोण येयल्ली काम आसा म्हणून हाका हे आयस्क्रीमीची फरमाईश केली. आयस्क्रीम हाडपाक गेल्या अमूलांक. अमूल आयस्क्रीम पार्लर. फोन मातशें कमी ना एक्चुअली न्ही डायरेक्ट घरा वचप न्ही. सो हो म्हाका आपलें काम आसा म्हणून काणकोण घेवन येयला. तर हांवें म्हटलें चल एक आयस्क्रीम तरी खावया मरे म्हणून. तशें केन्ना ना म्हणना तो कितें मागलें जाल्यार सांगपाची फुरसत ना आयस्क्रीम खावपाचें मन येयला बी अशें म्हणपाची फुरसत. तर हें सगळें काडून घेता हांव आतां गाडयेन बसले कडेन आनी कितें काम आसा. तर न्ही तो ताका आयस्क्रीम हाडपाक गेला. आपणाक नाका तूं घेवन येत खंय. आनी हें सगळें न्ही म्हाका लागता आतां माथ्याक हेअरस्टायल केल्ली. एवरी टायम न्ही हांव बंद करतालें खंय लग्नाक बी गेलें न्ही अशें म्हणून. तर म्हटलें आतां हो म्हाका म्हणटा सदांच तें कितें तूं आमाडो घालून भोंवता बायलां भशेन अशें म्हणटा म्हाका. आतां बायल जाली म्हणटकीर बायलां भशेनच भोंवपा पडलें ना. तर म्हटलें आयज चल वेगळी हेअरस्टायल करया अशें म्हणून. गडबड जाता खंय लग्ना बी वचपा टायमार अशें मागीर हेअरस्टायल बी करपाकच मेळना. हांव म्हणटा म्हाका तूं लोकाली हेअरस्टायल केन्ना करता मगो बरें बरें आनी आपणाली एकूच भशेन कित्याक करता काय म्हणटा. तर म्हटलें आयज चल मातशें वेगळी हेअरस्टायल करया म्हणून वेगळी हेअरस्टायल केल्ली. येयलो पळय तुका हाडूं ना आयज म्हागेलो फेवरेट ब्लॅक करंट. आतां डायरेक्ट घरा देव पावलो. केन्ना काय साडी सोडयल्यार पुरो जाला. तर आयस्क्रीम खावन घेता आनी डायरेक्ट घरा पावतकीर मेळटा तुमकां. आमी लग्नासान घरा कडेन येता म्हणल्यार आयल्या पार्सल्स परच्यान वेट करून करून आयज जाल्या. आमी ना आशिल्ले त्या दिसा. सो अरे बाबा अरे पडटा. सो हे वयले हातीक घे हे फुट्टा घे ओपन कर. हांगा भायर ओपन करपा तें. तर हे पळयात हांवें न्ही हांगासर पॉट्स दवरपा लागून न्ही ही स्टँड्स जी आसा पळय न्हू ती ऑर्डर केल्ली. ही जी पॉट्स आसा पॉट्स स्टँड जे येता पळय न्हू ते ऑर्डर केल्ली. एक्चुली हेवी बी बरी आसा मॅटलाची आसतली ही बट सायज न्ही खूब धाकटी येयल्या. म्हटल्यार डिस्क्रिप्शना भितर न्ही 18 इंचाचे ही रुंदी जी आसा पळय ती 18 इंचाची म्हणून सांगलेली बट ही 11 इंचाचीच आसा. मेजरमेंट करून पळयली तर ही जी आसा पळय न्हू ती 11 इंचाची आसा. तर हायट ओके आसा बट हे खूब ल्हान जातले ते दवरून पळयता कशें कितें तें. बारीक पॉट दवरुपा बी ओके. ह्या सायजीचो जो पॉट आसा पळय तो ओके. आतां व्हडलो कसो बसता तो पळयता हेजेर दवरून. वेट घेवूं जाय न्ही तेणें. तर ह्या पळयात हांगासर हे जे पॉट्स आसा पळय न्हू ब्रिक्साचे हेजे सिमेंटाचे ते पॉट्स हांवें हांगासर दवरल्या तेजेर. सो हेका प्लेट घातलेली हांवें. सो ती प्लेट काडल्यान डायरेक्ट न्ही स्टँडाचेर दवरले आनी ह्या सायडीन घातले. एक्चुली न्ही हांवें हे जे पॉट्स आसा पळय न्हू तांकां लागून ऑर्डर केल्ले. म्हणल्यार पोंदाक माती आनी उदक उरता प्लेटीच्या पोंदाक सगळ्यांनी तेन्ना डाग पडटा बुरशें जाता अशें रावंड न्ही सर्कल अशें जावन आसा. सो ताका लागून ऑर्डर केल्ले बट तें मातशें ल्हान येयलां. एक्चुली जाता तें न्ही रे तीच सायज आतां ऑर्डर केल्ले जाल्यार ओके आहा न्ही हांकां. आनी हांकां चारय जाणांक
पावसाक मागीर तो उदक बी भितर मारलें न्ही सामकें बुरशें जातलें सगळें, ताका लागून तें म्हाका स्टँड घेवपाक जाय. बट 300 रुपयाक 4 ते आसा, तर बरें आसा. क्वॉलिटी एक्चुली बरी आहा, बट तेणी सांगली ती जर सायज आयिल्ली न्ही जाल्यार आनी बरें जाता आशिल्लें. बट तेणी जे डिस्क्रिप्शनान सायज दिल्ली पळय न्हू तितली सायज ना ती, बट ओके आसा. क्वॉलिटी एज कंपेर्ड टू प्रायस न्ही क्वॉलिटी जी आसा पळय ती बरी आसा. तर ते हे सगळें दवरलें. आतां आनीक ऑर्डर करता. आनीक च्या जाय रे तुका? भूक लागली. खंय लग्ना बी गेला न्हू केन्ना जेयना हो सारको. इतलेशे जेयता, ल्हान भुरगे बी घेता पळय 5-6 आयटम आसा तितले 1-2 खंयचें घेतलो. सालाड घेतलो मेन म्हणल्यार, पापड घेतलो आनी कितें रायसाचो कितलोसो आयटम घेतलो जालें तेचें काम. एक कसली ग्रेवी घेतलो. ग्रेवी म्हणल्यार कितें पनीर ग्रेवी असली न्हू, पनीर बी घेवपाना, वयलीच ग्रेवी घेतलो. मशरूम ग्रेवी असल्यार मशरूम्स घेवपाना, वयलीच ग्रेवी घेतलो. अशें करता आनी जेवता. घरा कडेन तें मागीर भूक लागता एका. लज दिसता खंय जेवपाक. हे आनी कितें जेवपा लज आनी कसली. जेवपा खातीरच जेवण दवरिता न्ही तें. बरें तूं इतले रासभर जेयनाका, बट पोटा भूक वचपा सारकें तरी जेय न्ही. इतलें जेयता. तसंच करता सगळ्या लग्ना. मागीर घरा कडेन येता आनी मागीर म्हाका म्हणटा भूक लागले म्हणून. आतां वता च्या करपाक. च्या करून दिता एका आनी मागीर थोड्या वेळान मेळटा तुमकां. रातची न्ही जाल्याक आतां 9 सुमार, 9:15 जावपाक गेल्या. तर हांवें न्ही हांगासर आतां जेवण केलें, शीत केलें येवन. आनी हें न्ही हांगासर आतां हें बसता, खारें जें आसता पळय न्हू तें गरम करून घेता हेका. आयज एक्चुली ब्रेस्तार, बट हो खाता न्ही थर्सडेक सुद्दां, सो हेका वाडटालें हांव. तर म्हटलें विडिओज आसा पळय तो पयलीं एंड करून घेवया म्हणून. आनी म्हाज्या खातीर वेज, म्हाजो ब्रेस्तार न्ही, हेज्या खातीर नॉन वेज आयज. तर राल्लें म्हणल्यार न्ही फक्त शीतच केला. नॉन वेज हेजी कडी जी आसा पळय हुमण तें आशिल्लें आनी म्हाजी वेज ग्रेवी आशिल्ली. तर फक्त न्ही शीत केलें आनी नुस्तें जें आसा पळय सुकें नुस्तें खारें तें हांगा गरम केलां आनी हेका वाडटा आतां. आनी आमी बी जेवन घेता. दिसा 2-3 दीस जाले अशें हेवटेन तेवटेन भायर वचप जालें. आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां खबर आहा, साडी न्हेसप, ते भांगर घाल, केस वयर बांद आनी मागीर ती गरमी तितून भितर न्ही चडूच टायर्ड आसता. आनी काल टायर्ड जालेच, बट आयज वचपाचें हुस्क्यान न्ही कालचो टायर्डनेस जो आसा पळय तो देंवलोच ना. आनी आयज परत तर फाल्यांच्यान मातशें रिलॅक्स. तर आतां म्हणल्यार बेगीन बेगीन जेवन घेवया. आनी हांव म्हटलें म्हाजें जें कितें थोडेंशें काम आसा तें करून घेता आनी मागीर न्हिदता म्हणलें. म्हणल्यार अशें आयज रिलॅक्स न्हीद अशी कसलो हुस्को नासतना न्ही, नाल्यार फाल्यां वचपाक जाय, उठपाक जाय, काम करपाक जाय, तें सगळें मायंडान धरून न्हिदतकीर न्हिदूच जायना अशें कंप्लीट. तर आतां न्ही जेवन घेता आनी न्हिदता आमी. आनी आयचो जो बारीकसो व्हिडिओ आशिल्लो पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन, जो म्हाजो डेली रुटीनाचो म्हळ्यार डेली जें कितें आसता पळय तेजेर रिलेटेड. आतां भायर वचप बीन फाल्यां तर कांय ना सद्या. तर चलात फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय अँड टेक केअर.